बीजेपी सरकारान गोंयकारांचें रीण 17,000 कोटीक तेंकयलें. काँग्रेसीक घरा धाडली तशें आतां बीजेपीक धाडया म्हूण भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाच्या सुभाष वेलिंगकारान उलो मारला. मंचान परवरी मातृशक्ती मेळावो घेतलो. थंय दोनूय हॉलांनी बायलांनी उफाट गर्दी करून मंचाची शक्त दाखयली. ड्रग्स कसिनोच्या वेसनांनी गोंयच्या तरणाट्याचे फुडार काबार करपी बीजेपी सरकाराक मातृशक्तीन घरा धाडचें म्हूण फुडाऱ्यांनी उलो मारलो. पर्रीकरांचे परिवर्तन न्हय, हे आमकां सगळ्यांक हो जो समाजात दोश जो निर्माण जालो, राजकारणात जो दोश निर्माण जालो, हो स्वच्छ धुवपाचें परिवर्तन जे आसा ते ह्या मेळाव्या पासून सुरवात जाता अशें आमी करता. जे मुख्यमंत्री आनी रक्षा मंत्री बाब जन्मान केन्ना एका मिटिंगेक सुद्दां जे आयले आमिशां तरेतरेची दिवपाक मेळटा अशे बिंदे केल्ले लोक जे आसा ते सातिकून आमची शाळा विद्या प्रबोधिनी जी आसा ती खलास करपाक मिटींग खंय सभा केन्ना 18 मेंबर जर आमचे आसा मिटींग खंयच केल्या बरें आमच्या शाळेन म्हणजे तांणी हें आंदोलन मारपाचे सगळे प्रयत्न केले. ह्या प्रकारचे विनाशकारी विपरीत बुद्धी जी तांकां सोदपाक येवना अशाच प्रकारची दुर्बुद्धी तांकां आणि त्या दुर्बुद्धीचो अनुभव घेतल्यानंतर प्रचंड मातृशक्ती प्रचंड जनशक्ती जी आसा ताणी हांकां केन्ना चिंतिले ताची जाणीव सुद्दां ह्या लोकांक जावची न्हय इलेक्शनाक अशा प्रकारची कामना करता अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करता. म्हणून पॉलिटिकल उत्तर जर ताका आमी जर हांकां जर दिवपाक जर जाय जाल्यार आमी पॉलिटिकल उत्तर दिवचें पडटलें सगळ्यांनी. आनी काँग्रेसाक घोडीर मेळयलो न्ही 4,500 कोटीचें रीण जें आसा ते 16,500 कोटीचेर हाडले, चौपटीत रीण वाडयलें. आनी निवडणुकेच्या 5 वर्साच्या काळात ह्या राक्षसांनी फुडली पिढी बदनाम करपा खातीर आनी नेस्तनाबूद करपा खातीर ड्रगाचो मोठो संचार जो आसा तो गोंयकारांक बसयलो. ड्रग घेतल्या तुम्ही चलना. तातूंत पयशे जे मेळयले ते सनबर्न आसतले, सुपरसॉनीक आसतले, नांवां आसा त्या मंत्र्यांक ताचे वखद दिता. उगीच करिना जे आमच्या तरुणांची वाट लावपाक हांगा भारतीय जनता पार्टीन वाडयली आणि की या प्रत्येकीला वाटतंय की खरं काय आहे खोटं काय आहे आणि मी आज खऱ्याची बाजू घेऊन या मेळाव्याला जाणार आहे. आणि मला वाटतं हेच या मेळाव्याचं यश आहे की सत्तेला पैशाला वेगवेगळ्या योजनांना आपण अजिबात भीक न घालता इथे जमलो आहोत. पणजे ईडीसी पाटो प्लाझा वयल्या कोयराच्या डंपाचे सेग्रिगेशन आनी डिस्पोजल करपाचें काम सुरू जालां. आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकारान काम सुरू केलें. पाटो, नेवगीनगर आनी कोर्ती मळ्यांतल्या लोकांक कोयराच्या घाणीचो खूबच त्रास जातालो. आतां त्या कोयराचो विलो लायल्या उपरांत त्या सुवातेर स्मार्ट सिटी खाला गार्डन प्रोजेक्ट येतलो म्हूण आमदार सांगता. आमी जेन्ना इलेक्शनाक भोंवताले तेन्ना हो प्रश्न एक मुख्य म्हणून येतालो. ताका लागून हो डंप हांगच्यान ना करपाचो हो आमचो एक कमिटमेंट आशिल्लो लोकां कडेन आनी आयज हो कमिटमेंट आमी पुराय करता. आमच्या तुमी फाटल्यान पळयतात एक अत्याधुनीक मशीन ज्या जाग्यार हो पण संपूर्ण डंप तातूंत घालून 4 वटेन ताचें विभाजन केलें जाता. एक कंपोस्ट, एक प्लास्टीक आनी फातर आनी माती अशें 4 वटेन ताचें विभाजन केलें जाता. आनी म्हाका दिसता हो संपूर्ण गार्बेज डंप जो आसा जाका लागून मळेकारांक ईडीसी पाटो प्लाझाचे युजर्स हे सगळ्यांक आमचे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स पाटो कॉलनी आसा थंय PF क्वॉर्टर्स आसा, पासपोर्ट क्वॉर्टर्स आसा, सगळ्यांक त्रास जो जातालो वासाचो तो म्हाका दिसता येणाऱ्या 15-20 दिसांनी हो संपूर्ण कंप्लिटली ना करतले आमी. ह्या जाग्यार एक स्मार्ट सिटीच्या अंडर जो गार्बेज डंप तुमकां दिसता आयज त्या जाग्यार आमी एक पार्क करपाक ठरयला जाका लागून आमचे सिनियर सिटीजन्स, ल्हान भुरगीं, बाकी सगळे नागरीक पणजे येताले ट्युरिस्ट हांगा येवन थोडोसो आपलो विरंगुळो करपाक शकतले. सगळे नागरिकां कडेन हांव अपील करता की तांणी ह्या प्रकल्पाक आमच्या हातभार लावचो, सपोर्ट दिवचो, सजेशन्स दिवची. मायनिंग बंद पडिल्ल्यान होणा पंचायतीक फंड कमी पडटा.
पंचायतीच्या रेग्युलर स्टाफाचो पगार घालपाकूय पंचायतीक कुस्तार जाता म्हूण सरपंच सांगता. पंचायतीक फाटल्या कांय दिसांनी मुख्यमंत्री पार्सेकारान फंड रिलीज करून आदार केल्लो. सरकारान हाचेय फुडें आदार करचो म्हूण सरपंच उर्मिला मायणकार मागता. पंचायतीत विकास कामां आडखळ्यांत. हांव पार्सेकार सरा कडेन सीएमा कडेन उलयल्लें की आमकां पंचायतीक मायनिंगेक लागून इफेक्ट जाला फंड ना, तेन्ना तुमी बेगिनात बेगीन आमकां मदत करची. तेन्ना पार्सेकार सरान सीएमान आमकां 5 लाख मदत दिल्ली. तशीच आमकां तेंच्यांनी हेज्या फुडें मदत करची, कित्याक रेग्युलर स्टाफाची सॅलरी काडपाक जायना, ते हाडून फंड नासल्या कारणान. स्टाफाची सॅलरी 86,980. 5 जाण आमची आसा स्टाफ, स्लीपर, कार्को, 2 क्लार्क, 1 प्यून. सगळीं कामां आमची पेंडींग उरली फंडाक लागून. स्टाफाची सॅलरी सुद्दां काडपाक जायना म्हयन्याच्या म्हयन्याक फंड नासल्या कारणान. आज जाल्यार गव्हर्मेंटान स्टाफाक पगार दिवचो, पंचायत फंडासून जायना म्हणजे फंड कमी येता. मायनींग बंद आसल्या कारणान लागून फंड एक पंचायतीक कमी पडना ना. अजून आमचे पंचायतीक डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट कितेंच येवना. होंडा पंचायतीचे होंडा टू मोल्ले पोन्ने हायवेचेर एक पूल आसा पळय, ते धोकादायक आसा. 2-3 थंय एक्सिडेंट जाले, रोडार त्या ट्रक पडले आनी बरीचशी हानी जाल्लेली आसा तेची. तेका लागून हांवें 2012 हो ठराव पास धाडलेलो आसा, PWसून फुडें गेल्लो आसा. तेन्ना तेचेर आजून कितेंच कारवाई जावंक ना. आनी होंडा टू होंडा गांवकर वाडा टू सालेली मेरेन एक रोड आसा आनी तेका मदीं 2 पुलां आसा. तेंचो ठराव ऑलरेडी PWक धाडलेलो आसा. तेंचेर आजून कितें कारवाई जावंक ना. तर बेगिना जावचें अशी लोकांची अपेक्षा आसा. त्या पोस्ट वाड्यार उदक मातशें कमी प्रमाणात मेळटा. ओळे, सोलये ह्या लोकांक उदक नळाचें मेळना, तांकां टँकरीचें उदक मेळटा. हायवे रोडाक आसा ते ल्हान खांबे घातल्या पयलीं ते गोवोरमेंटान ते काडून उडोवपाचे आनी त्या जाग्यार आतां व्हडले खांबे घालपाचे आनी ते तशीच लोकांक ती घराची कनेक्शनां दिवपाची. जाल्यार व्हडली लायन येयल्या नंतर व्हडल्यो गाडी येयल्या उपरांत ती लायन तुटून पडटा लोकांची आनी ताका लागून लोकांक खूब त्रास जाता, काळखान रावचें पडटा. घेवया एक ब्रेक.